सोनसड्यार कब्रस्तान उबारपाक बड्डे राय आनी कुडतरेंतल्या लोकांचो विरोध। शुक्रारा ह्या लोकांनी मडगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो। मुख्याधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। ह्या निवेदनाचेर 3511 जाणांच्यो सयो आसात। सोनसड्यार कब्रस्तान आयल्यार ते खंय पर्यावरणाक धोक्याचे थारतले। आपूण लक्ष घालता म्हण सीओन उतर दिला। The chief officer and the other authorities have done nothing regarding our objections to oppose the development of the Kabristan at the proposed site, that is at Sonsodo. Now this situation would not have been warranted should the chief officer and other authorities had taken up our objections, dealt with them and then come to a logical conclusion whether to go ahead with the development or not. There is a cemetery and at the side of the cemetery they are trying to come up with a Kabristan. Initially the assurance that was given to us was that there will be no objections or not, there will be no harm to our cemetery. Secondly, we have already told the chief officer and the collector and the government chief secretary that such a development which is in violation of the environment cannot be permitted. We have now told the chief officer to look into objections and then only to proceed with all kinds of actions. Till then to suspend all operations. We have clearly stated in our memo that until and unless those objections are dealt with, the authorities should not try and should not attempt to create communal disrupt between these two communities. For environment and communal harmony. तुम्ही सगळ्यांनी हो मेमोरंडम साइन मारला आणि तिंगा आमचे दोन मुद्दे आले। एक एन्वायरमेंट दोंगर कातरून लँड पेडेर करचे न्ही म्हणून दोंगर पेडे करचो न्ही म्हणून आणि दुसरो इश्यू आलेलो की आमचे मध्ये शांतिकाय आसची आणि सीओ म्हणटा पालिका मंडळ नगरपालिका प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानार घालता। Definitely, this was whatever your conception to my council. I will definitely take action. Director and the DM. DM, and he's our urban secretary. And what they told me, I given them assurance I will take action, whatever necessary is required, to be initiated in this matter. And before that, I told them the council is not the only authority to decide this issue. Whatever they are putting, environment part, then after ingredients parts, whatever they are putting, that is concerned department also will address. पुटंडा खातीर सावय डायस। म्हापशे पुलिशेंत फाटले 2 दीस 2 सेक्शुअल हॅरेसमेंटाच्यो केशी नोंद जाल्यात। काणका 8 वर्सांच्या चलयेचेर अत्याचार जाला। पुलिसांनी आरोपीक अरेस्ट केला। ताका 7 दिसांच्या रिमांडार घेतला। ह्या आरोपीक खर ख्यास्त जावची अशा मागण्यांचे एक निवेदन स्वराज संघटनेन पीआय राजेंद्र प्रभुदेसायाक दिला। आता हो एक इशू जाल्लो की एक चेडवाचेर अत्याचार केल्लो आसा आणि हे जे अत्याचार केला पळय ते आमी अत्याचार आमच्या गोंयांत जे बॉम्बे जसे दिल्ली घडल्या ट्रेनींनी हांगा हे आमी चालू जावंक दिवचे ना आणि आमकां हे फर्स्ट आनी लास्ट ह्या फुडें अशें जावपाक उपकार नको आमच्या गोंयांत। राज संघटने आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर निवेदन दिवपाक गेल्ले जो एक 8 वर्साच्या भुरग्याचेर काणक्या वेल्ला अत्याचार जाला त्याच्या विरुद्ध पुलिसांनी कडक शासन करून ताका म्हणजे प्रॉपर सेक्शनां लावन ताका ना भायर सुटपा सारको करून आणि ताका कडी सारकी जबरदस्त सजा जावंक जाय। पुलिसाक सांगला पीआयक सुद्दां सांगला की तुमचे वय कोणाचेर कंट्रोल ना, तो कंट्रोल आनी भय आसूंक जाय। निषेध करता जी घटना आज म्हापसा काणका हांगा घडल्या न्ही त्या गोष्टीचो हांव निषेध करता। आज हे नराधम खूब माजिल्ले आसा, कोणाकूच कायद्याचो पुलिसाचो कोणाचोच भंय ना जावन गेला। पीआय म्हणटा ताचेर रोखडें चार्जशीट घालतले। त्या एक्युजाक आमी अरेस्ट केल्लो आसा, ताका 7 दीस रिमांड आसा आनीक आमी जाता तितल्या बेगीन ती केस चार्जशीट करतले आनीक तो कस्टडीक आसतना ट्रायल सोंपोवपाची ट्राय करतले। राज्याचे मेंबर आयिल्ले आतां स्वराज म्हाका ऑर्गनायजेशन आसा तें आनी तांणी आमकां एक पिटिशन दिला की ते पयर ज्यो आमकां 2 केसीस जाल्या तातूंत सेक्शुअल एसॉल्टा एक भुरग्याचेर आनी एक बायलेचेर ताजे बाबतींत आनी ताणें आमकां रिक्वेस्ट केला की जितले हांगा जे मायग्रंट लेबर बी येता काम करपाक तांचेर मातसो स्ट्रिक्ट चॅक दवरपाक आनीक तांचे क्रिमिनल हे बी चॅक करपा खातीर ताणें रिक्वेस्ट केल्लो आसा। तशेंच ते म्हणटा थोडे स्कुलां कडेन बी अशे नाकाशिल्ले लोक येवन गर्दी करता इंटरवला टायमार बी आनीक थंय बी चॅक करपाक पुलिसांनी। सो आमी आतां फॉर दॅट आमी मिटींग कॉल करतले हेडमास्टर आनी एक प्रिंसिपल जे आसा आनी PTA मेंबर्स टू सॉर्ट आउट द इश्यू। पुटंडा खातीर श्याम सुंदर फडती। घेऊया एक ब्रेक।